काँग्रेस, आम आदमी पार्टी तसेच रेव्होल्युशनरी गोवन्स या विरोधी पक्षान एकठांय येवन आयतारा मुरगांव बंदराच्या हद्दीत वाड करपाक तशेंच न्हंयचो राष्ट्रीयकरण जेटी धोरणाचो मसुदो तशेंच सागरमाला प्रकल्पाक विरोध करीत केश ते पणजी मेरेन बायक रॅली काढली। या बायक रॅलीत पणजी आझाद मैदानाचेर कॅन्डल लायट मोर्चा काढून समारोप केलो। गोंयपण तिगोवन दवरप म्हत्वाचे। सरकार लोकांच्या माथ्यार नाका आशिल्ले प्रकल्प मारतात। हे प्रकल्प हाडटाना लोकांक विश्वासान घेनात असोय आरोप ह्या फुडाऱ्यांनी केला। तशेंच या वेळार तांणी जेटी धोरणाचे मसुदो लासून विरोधकांनी या धोरणाक विरोध दाखयलो। So this is time for rest in peace. Let us submit. आज आख्खे गोंयच्यान एकठांय जाले दाखोवपाक आमचो विरोध करपाक या सरकाराचे जे आज ही दादागिरी ही हुकुमशाही जी चल्ल्या वयता थिंगा हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जावं अदानी जावं जिंदाल हे सगळे भायले मनशाक सपोर्ट करपाक जे प्रयत्न आज हे सरकारान आनी केंद्र सरकारान मुखार काडले। जेन्ना जेटी पॉलिसी म्हणून ही मुखार काढली, देर इज एब्सोल्युटली नो क्लॅरिटी। टुरिझम मिनिस्टर जेन्ना क्लॅरिफिकेशन दिता पयर की फकत पणजेची जेटी जातले म्हणून, इन दिस जेटी पॉलिसी इट इम्प्लायज टू दी एंटायर स्टेट ऑफ गोवा। आणि जेटी ऑपरेटर कोण, जेटी ओनर कोण, हेजेर कांयच क्लॅरिटी ना। हे जेटी ऑपरेटर आणि जेटी ओनर हे कोलाचे सगळे हे धंद्याचे सगळे क्रोनी कॅपिटलिस्ट आणि हे सगळे कसिनो ऑपरेटर असतले। गोंयकाराचे तांकां पळोवंक ना। एक एक वाठारांनी एक एक जेटीनी हे गोंय एक गॅम्बलिंग डेन करपाक मुखार हे सरकाराचो प्रयत्न चल्ला। जेटी मॅनेजमेंट कमिटी म्हणून हे पॉलिसी भितर आसा, पण त्यांचो रोल कितें? Are there experts? Do they have any mechanism? Absolutely not. आम्ही ही ड्राफ्ट जेटी पॉलिसी पहिली म्हाका दिसता हे गव्हर्नमेंटाक क्लियर सांगपाची गरज आहा की दिस हॅज टू चेंज। नाव जावपा जाय ड्राफ्ट टुरिझम जेटी पॉलिसी, नॉट जेटी पॉलिसी, ड्राफ्ट टुरिझम जेटी पॉलिसी। आणि एक उदर घातले जाल्यार ड्राफ्ट एक्झिस्टिंग टुरिझम जेटी पॉलिसी। आणि ह्यो जितल्यो पेजी तेमी बरयल्याय ह्यो पेज्यो आज सगळ्यांच्या मुखार ह्यो लासपाची गरज आहा। आज आमी हे सगळे एकठांय जावन ह्यो पेज्यो लासया, हो ड्राफ्ट पॉलिसी लासया। गेले ते फावटी सेम जाले, आमी जेटी ओपोज करपाक लागून जमलेले आणि आयज परत जमल्या। आणि खुबशे आडखळ्यो आयज अभिजीत सरान अशें सांगलें की खुबश्यो आडखळ्यो आयज जी रेली आसा तेका लागून खुबश्यो आडखळ्यो हाडपाक ट्राय केले आणि अशे प्रयत्न चालूच उरतले। कित्याक आयज सरकाराक आमच्या माथ्याचेर किन्नाल कितें हाडून घालपाचें आसा आणि दुर्दैवान आयज गांवांत वचोन विचारिना गांवांत कितें जाय, गांवांत कितें घडपाक जाय हें कोणाकूच विचारना। जेन्ना आमी पळयता ह्यो जेटीज खंय खंय आतां आयज कितल्याशे गांवच्या लोकांक कांयच खबरूच ना की बाबा थंय जेटी येता काय ना।
थंय कोळशाक लागून कितें येता काय ना, थंय टुरिजमाक लागून कितें येता काय ना. हांगा मिनिस्टर सांगता की आमी टुरिजम प्रमोट करपाक सोदता. सो जेन्ना समज तुम्ही टुरिजम प्रमोट करूंक सोदता तेन्ना गांवांत जेन्ना ग्रामसभा जाता ते ग्रामसभेक खरें म्हटल्यार अवेरनेस करपाक जाय. तुम्ही सांगपाक जाय की बाबा कितें येवपाचें आसा, तुमचो कितें हिडन एजेंडा आसा. हेका लागून काय तुम्ही वचना. टीसीपी सेम जाले, टीसीपी अमेंडमेंट हाडले तेन्नाय सेम जाले, गांवांत कोणूच वचूंक ना, आनी आतांय सेम जाला.